Mr. Lobo. Masa kita kalau गेले तुम्ही आमचे 2-3 डेलिगेशन गेल्ली फाटल्या दिसांनी जे अंगणवाडी टीचर्स आणि IPHB चे इश्यू आलो पळय त्याचे उपरांत GFDC चो सॅलरीज भुरग्यांचे येवंक नासल्यो आणि रेंट बायक एसोसिएशनाचे जे इश्यूज आसले स्पेशली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट म्हणजे ते आपले पांयाचेर उबे आहा ते नॉट आस्किंग फॉर एनी गव्हर्मेंट जॉब ऑर प्रायव्हेट जॉब सो तेंचे रिन्युअल जावचे 10 and above हा पळय बट CM said that he is going to have a meeting with the minister and director and see that those licenses can be given to their relatives or somebody. So will not give new licenses, but aha पळय ते तरी कट करूया नाका म्हणून अशें सोल्युशन काडया म्हटलं जाय. So that is a good thing that our unemployed youth, whoever are there, they remain in the business. And secondly, कोणाचे जे जॉबाक आहा तेका जॉबा वरसून काडचे न्हू हो आमचो डिमांड आसलो. आमी लेटरूय दिल्ले आहा टू दॅट इफेक्ट. वी हॅव ऑल्सो स्पोकन टू द हेल्थ मिनिस्टर आणि CM कडेन आमी उलयल्ले आहा आनी तेणें सांगलां फेवरेबली आपूण जी ऑर्डर अंगणवाडी टिचराची टर्मिनेशन केल्ले आहा ते आपूण रिकन्सिडर करता आफ्टर टॉकिंग टू द हेल्थ मिनिस्टर एंड रिकन्सिडर करता म्हणला हय म्हणजे तांकां डायरेक्ट काडले न्हू. बट वॉज ही अवेअर अबाउट इट तेणें सांगला वॉज ही अवेअर अबाउट इट तेका वी हॅव ऑल्सो स्पोकन टू द हेल्थ मिनिस्टर. नो बट वॉज ही आमचो वुमन एंड चायल्ड तेणें म्हटला की वॉज ही अवेअर तेका सांगला आमी आनी तेकाय रिप्रेझेंटेशन दिल्लें आहा पर्सनली आमी मम्मी येवपाचे आहा सो तांकां परत घेवचे ते कितें कोण तरी कामाक वयता आनी ऑल ऑफ अ सडन सांगलें ताका तूं घरा बस तेजी फॅमिली आहा तेजी भुरगीं आहा तेजी माय पाय आहा हांकां सगळ्यांक पळोवचें पडटा आनी ऑल ऑफ अ सडन सॅलरी जर तर बंद जाय जाल्यार आमी जाणा कितले डिफिकल्टी जाता पळय ते आनी बिकॉज ऑफ दॅट वी हॅव रिक्वेस्टेड द गव्हर्मेंट ऑफ द डे एंड स्पेशली द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर and honorable minister for women and child की तेंका फेवरेबली घेवचे सगळ्यांक हय ऑफ कोर्स केन्ना घेता CMन सांगला I will talk to the minister and to the director and revoke that order. कित्याक हा instead of going in the court and waiting there for justice for 6 months 1 year तेंचे कडेन पयशे खंय हा कोर्टान वचपाक हायकोर्टान वचपाकूच पयलीं एडवोकेट पयशे घेता आनी एडवोकेट फीस कोण भरतलो आनी मागीर ती डेट लागली 1 लागली 2 लागले 3 लागले सो 3 डेटींक पयशे दिवचे पडटा. तेजे पेक्षा पयलीं सरकारा कडेन येवन प्रयत्न करप आनी एज अ लिडर ऑफ ऑपोजिशन इट इज माय ड्युटी टू गिव जस्टीस टू द पीपल ऑफ गोवा एंड स्पेशली टू द यूथ एंड स्पेशली टू द महिला हू आर वर्किंग आनी जप करून तांकां काडले. फाटल्या दिसांनी तुमी पळयला आसतले तुमी कवर केला तो हिंगासून स्ट्रायक जाल्लो तो आनी तितूनसून 7 जाण जी आसली महिला तांकां टर्मिनेट केली आनी त्या खातीर चीफ मिनिस्टराक आमी रिक्वेस्ट केला की ते आदले घेवन बसनाका ते इलेक्शना पयलीं आसले आतां इलेक्शन जावन तूंच मुख्यमंत्री जाला आनी जस्टीस आहा पळय ती तुवेंनूच दिवंक जाय आनी एज अ लिडर ऑफ ऑपोजिशन हांवें रिक्वेस्ट केला ताका की ह्या महिलांचो हित सांबाळपाची गरज आहे. वी हॅव टू प्रोटेक्ट दॅम बिकॉज ऑल दीस इयर्स दे वर वर्किंग अँड ऑल ऑफ अ सडन दे आर बींग टर्मिनेटेड बिकॉज ऑफ दॅट स्ट्रायक आनी ते सांगलें आपूण करता. हाऊ मेनी पीपल हॅव बीन रिमूव्ड अराउंड 7 आर टर्मिनेटेड. दोज लेडीज आर देर अँड दे ऑल्सो क्रायड ओवर देर that it is our job sir and it is they are going to face very great difficulty in their house because they finally live on that salary and their parents and their children who are there in their house
they go to school with that salary what they get. So इतले तरी आमी फायनली वी आर ऑल ह्युमन्स आणि आमी मनीस कोण सांबाळपाक जाय आणि आमी आमच्या लोकांक आमी हेल्प करपाक जाय. हे इम्पॉर्टंट ना थिंगा काय ना. तुम्ही काल तुमच्या हेतून प्रेस कॉन्फरन्स म्हणलेलं की तुम्ही पंचायतीचा इशू हाडटले म्हणजे सीएमाक तो मांडला. आमी सांगला आता अजुनूय नोटिफिकेशन येवंक ना. तेणें सांगला नोटिफिकेशनाचेर कितें जर रॉंग आहा जाल्यार आपल्याचे नदरेक हाडचें म्हणून त्याने सांगला. सो वी वील टेक अप ऑल इश्यूज in one by one as and when the government delays it or as and when government says we will not do it, then we'll take it up. It is better to come and sit across the table and take up issues rather than going for a strike. Strike is secondary. आम्ही फाटल्या दिसांनी सांगला कोण स्ट्रायकर गेले. पयलीं सरकारा कडेन वचून मांडपाक जाय इश्यू, बरोवन घालपाक जाय आणि जो तर आयकत ना जाल्यार मागीर फुडलो नेक्स्ट स्टेप घेवंक जाता. सांगला पैसे सगळे रिलीज करता हांगला. DDSYचे पैसे रिलीज करता हांगला. गृह आधाराचे पैसे रिलीज करता सांगला. ह्याच दिसांनी आय थिंक बाय नेक्स्ट वीक दे वील रिलीज द मनी. आय हॅव टोल्ड हिम दॅट द डिफिकल्टी इज देर फॉर ऑल आवर गोवन लेडीज हू आर वेटिंग फॉर दॅट मनी. जे पैसे वाडोवन दिता सांगला ते अजूनही जावंक ना, पण आदले जे आहा तेच दिवचे आणि कोणी बॉन केल्या पळय ते दिवचे. ऑन फ्लिम्सी ग्राउंड बॉन केल्ले आहा की not found, address not found. This is by jail company. So now they have taken over. DDSY staff have taken over. They are going and seeing whether those people are really there or not there. अशे 1,500 फायनली पास केल्ले आहा. 3,000 जे कॅन्सल केल्ले 1,500 पास जाल्या. सो 1,500 आता उरलेले ते वचून पळोवपाचे आहा. सर ते आझाद मैदानाचेर भरल्या ते IPHB कितें उलयले तुमी तेंकां हिंगा हाडटलो. पयलीं एक सॉल्व केल्ले आहायज आमचे अंगणवाडीचे हेल्थ मिनिस्टर जो आमचो वुमन अँड चायल्ड मिनिस्टर आहा तेणे आयकपाक जाय आनी CMन ऑलरेडी आयकलेले आहा. आतां हिंगासर येवन स्ट्रायक जाल्ले चीफ मिनिस्टराचे बंगल्या फुडल्यान. सो तितले तेणें सांगलां आपूण सांगता की आपल्याक ऑब्जेक्शन ना तेंकां परत घेवपाक म्हणून. आपल्या बंगल्या फुडल्यान जो स्ट्रायक जालो तो स्ट्रायक at that particular time it was shown like it is politically motivated. जे इलेक्शना पयलीं न्हू, just before election. So I have told them that these ladies are our own Goans. आमचे गोंयकार ते बायल्यो आनी तेंकाय भुरगीं आहा, तेंकाय फॅमिली पळोवपाक जाय. तेंकां टर्मिनेट करून कोणाक काय मेवपाचें ना. सो दे हॅव ऑल्सो सेड दॅट प्लीज हेल्प अस आणि ती रोडली बसून थिंगा आणि तेणें सांगला आपण नो फेवरेबल म्हणजे कितें द डे द ऑर्डर इज इश्यूड टू रिइन्स्टेट देम वी विल बी व्हेरी व्हेरी हॅपी. आयकता फायनली आमी सगळे मनीसच न्हू, देव अजुनी कोण सांगना. जे दिसा कोण चिंतलो की आपूण देव जालो म्हणून तेन्ना मागीर पळोवया ताका. ना तशें जायना. थँक्यू.